ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನು ಕೊಡು ಹರಿಯೇ, ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ, ನರಹರಿಯೇ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನು ಕೊಡು ಹರಿಯೇ, ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ, ನರಹರಿಯೇ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು. ಪರಮ ಪದದೊಳಗೆ ವಿಷಾದರನ ತಲ್ಪದಲಿನಿ, ಸಿರಿ ಸಹಿತ ಶಿರವಾರಿದಿ ಯೋಳಿರಲು, ಕರಿರಾಜ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದಿಮೂಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಕ್ಷಣ ಬಂದು ಒದಗಿದೆಯೋ, ನರಹರಿಯೇ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು. ಕಡುಕೋಪದಿಂ ಕಳನು ಕಡುಗವನೆ ಪಿಡಿದು, ನಿನ್ನೊಡೆಯ ಎಲ್ಲಿಹನು ಎಂದು ನುಡಿಯೇ, ದೃಢಬಾಗುತಿಯಲಿ ಶಿಶುವು ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನನು ಭಜಿಸೆ, ಸಡಗರದಿಂ ಸಂಬದಿಂದೊಡೆದೆ, ನರಹರಿಯೇ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು. ಯಮಸೂತನ ರಾಣಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ವಸನವಾಯಿತೆ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಜಮೀಳನ ಪೊರೆದೆ, ಸಮಯ ಸಮಯ ಉಂಡೆ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ ನಿನಗೆ, ಸಮಯ ಸಮಯ ಉಂಡೆ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ ನಿನಗೆ, ಕಮಲಾಕ್ಷಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನೇ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು, ಸೇವೆಯನು ಕೊಡು ಹರಿಯೇ, ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ, ನರಹರಿಯೇ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು. ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು, ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು. हरे कृष्णा. सगळ्यांकाय श्री कृष्ण लीला मळ्यामगेले पेजान तुका स्वागत. समयोचित जावन संदर्भोचित जावन अरुण माई म्हाका भजन पेटोवन दिता आसा. मस्त खुश आसा. तशीच मस्त थँक्स सांगता. हे तुमी ऐकलेले कनकदासाले भजन आतां. आज आमी सांगू वताची कनकदासाले काणी आतां. ते सांगलारी आतां उडुपी श्री कृष्ण ते काणी पूर्ती जावचे. बीरप्प आలని बच्चम्म आले पूतु जावनु जनंजलले तिम्मप्प नायकत कनकदासु. सैनिक वृत्ती कोरनेवचे तांका एक युद्धांतू मस्त घाय सकजता. लेखनाशी आमगे जीवनांत येवची एकांक संदर्भ नतलारी एकांक अवसर आरत आमगे मनांतू एकांक बदलावण येवचे. तशीची ते एक स्थितींत आसतना तिम्मप्प नायकाल मनांतू एक बदलावण येवचे. तशी सौख्य जतरी तांणी कसं करता म्हळ्यार
आमगेल पुरंदरदासाले गुरु जावन आशिल्ले व्यासतीर्थाले शिष्य जेवच्याक येता. व्यासतीर्थान तिम्मप्प नायकाक शिष्य जावन स्विकार करता जाल्यार थंय आशिल्ले ब्राह्मणचे जावन आशिल्ले शिष्य म्हटल्यार ब्राह्मणचे जावन आशिल्ले जनांक हे खूश जायना. हे मना कोरून तिम्मप्प नायकू तांगेलाक घेवच्चिकी म्हटल्यार ते गुरुकुलाचे भितरीक वच्चिकी कसले करना भायर दूर रब्बून गुरून सांगून दिवचे सत्कड आयकत गुरु जावक जाल्यार सत्कड कोण दिता. व्यासतीर्थ गुरून तिम्मप्प नायकाक कनकदासू म्हळ्यार नांव घाललें. एक पंत तशी ते व्यासतीर्थाले सुत्त आशिल्ले कोणाकय कनकदास म्हळ्यार खुशी नाशिल्लें. कसलेची शिकोवच्याकी कसलेची तांणी सोणां आशिल्लींची. तशें आसतना एक पंत व्यासतीर्थ सांगता तूं उडपी श्री कृष्णा वचून पांयपोवन यो. तुगेले वाटेर आशिल्ले सर्व कश्टय दुरितय विघ्नय देवाले दर्शन घेतल्यार ना जातले म्हणून सांगता. तशी व्यासतीर्थाले अनुग्रह घेवन कनकदासू भायर सरता. मस्त दूर कनकदासाक पावका जाल्यार ते उडपी श्री कृष्णाल ते देवस्थानान मस्त दिवस काडटा. मस्त चमकूक जाता. हे अशी चमकत सकडे कनकदासाल मनान तूं देवाल एकंक भजन एकंक पद एकंक उपभोग आतां येवचे. कनकदासान 240 कीर्तन सांगला कंपोज केला म्हणत सांगचे. ते एकंक भजनय एकंक कीर्तनय आजीकय इतले वर्स नंतर आजीकय नवेची आत्ता रिलीज जालें तसलें एक पद अशी येता आमी सकडे आयकुचें. कितले आयकल्यार आमकां पूर जायना तसलें कीर्तन ते सकडे बरयत करत म्हणत उडपी श्री कृष्णा सन्निधीन तूं कनकदासू पावता. हे वेळार व्यासतीर्थ गुरुले आशिल्ले शिष्यांनी एक जनाक कनकदासू उडपी श्री कृष्णाल दर्शन घेवचें येता असं म्हूण सांगून एकलाक पेटयल्ले उडपी श्री कृष्णा देवस्थान आशिल्ले तांगेले स्नेहितांक. तेन्ना कनकदासान हे देवस्थाना येद्रा पावतनाची आनी सकडे रबल्यांची कैक चडटा म्हूण सांगून निमगून ते कालान तूं ब्राह्मणचे शिवाय विंगड खंयचे जाती जनाक देवस्थाना भितर चडू नाशिल्ले. तशी कनकदासू मस्त श्रीणारस कृष्णाक पळोवका म्हळ्यार ते एक एक्स्ट्रीम जावन आशिल्ले एक पॉयंटार येता श्री कृष्णा मुखार ते देवस्थाना मुखार कनकदासान येवन पावचे जाल्यार ताका पळयतना कितें आशिल्ले जन सकडे ताका भितर चेडूक सोणाची धूर वच सांगून मारून सोडतांची. ते कृष्णाले सन्निधीन तूं भायर देवस्थाना भायर क्षीणांनी तांणी गेल्ले पेट्टाचे निमित्तान थंय पोवन वता. थंय पोवन कनकदासू एक भारी चंद कीर्तन म्हणटा. हे मोन जेत्तनाकय एक चेडू एक चेल्ले चेडू कनकदासाला घेवन सांगता कसला तूं रडटा उठ्ठा म्हूण सांगता. आनी तूं कितले शीण म्हणचो निमगीता कसले खाय न्हिवे म्हणचो निमगीता. तदना कनकदास सांगता ना हांव मस्त दिवस चल्ले कसले खाय ना अशी म्हाका खावच्या नाका म्हाका एक देवाल दर्शन घेतला पुरो म्हूण सांगता. तदन ते चेडू सांगता ते सक्कड आमकां सम कर या तूं आतां वचून कसले खा म्हूण सांगता. तदना कनकदास सांगता म्हगेले घेता दुड्डू कसले ना म्हूण सांगतना ते चेड्याल गळे आशिल्ले एक माळा काणू कनकदासाला दिता. तर सांगता हे व्हरून खंयचे अंगडी दिवन तुका पोटभर तूं खा तुका कृष्णाले दर्शन मेळचें ते एक अवसर कोण दिवया म्हणून सांगता. तशी कनकदासू ते एक माळाय घेवन एक अंगडी वता. अंगडी वचून सांगता हे म्हाका घेवन ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು दितलींचे म्हाका पोट्टा कसले खावका आशिल्लें म्हणटना अंगडीच सांगता पोट्टा खावचें कितें रे तूं हे गळे विच्चे ताजे गती ना तूं म्हगेल घरा वचत थंय तुका खावचें जावका जाल्यार मेळटलें म्हणून सांगता. माळा ओन दिल्लोलाक ते पळयतना कळटा ते उडपी श्री कृष्णाले गळेच म्हणून. हे माळा कशी हे मनशा लागीं पावले म्हणलें एक मना दवरनात
तक्का घरा वचून जेवण करून यो यमाळ हांगा सो म्हणून ताण सांगिलें. कनकदासान तागेले घरांत तुका जेवणाचें मुखार कूडले हे मनीस देवस्थानांत आशिल्ले ते ब्राह्मणच्यांक गेले वचून खबर सांगता. तशी कनकदासू देवस्थाना भितर चडलो, देवाले माळा कंपून काडले म्हणलें एक अपवाद ते सगळे त्या गांवांतू स्प्रेड जाता. तशी सर्व जन येवन कनकदासाक तांडून व्हरून देवस्थानाचे पश्चिम दिक्कार आशिल्ले एक खांबेक बांदून घालताची आनी मस्त मान घालताची. मस्त बनता. कनकदास सांगता हांव कंपनी हांव देवस्थाना भितर चळणी म्हाका एक चेडणान हांड इल्लत म्हणून सांगता. जाल्यार कोणेची ते आयकना. ओ वय वे तुका चेडणान हांड इल्लें वे. ओ तर तूं कसं सांगता कृष्ण चेडडाल रूप घेवन तुगेलो आयलो म्हणून वे. तशी जाल्यार आतां तुका रक्षण करूं खंय कृष्णान येवकाना वे पळया म्हळ्यार रितीरी तांणी मस्त मारताची. हे दुखी भोगत कनकदासान म्हणचे ते पद अरुणमयेन आमकां आतां म्हूण दिलेलें. ते पद म्हणटना पदाचे अंत्यारी उडपी श्रीकृष्णाले मूर्ती पश्चिम दिक्काक पश्चिम भागारीक गुंथा. तशीची ते पश्चिम भागार आशिल्ले वणतीक भेती पडटा. ते भेतींतुल्यान कनकदासाक कृष्णाले दर्शन मेळटा. हाजीकय येची ते भेती पडलेले तेची जागीर तुलानत सर्व भक्तांनी देवाले दर्शन घेवचे. ते कनकदासाला उडगासे कितें ते दर्शन मेळचे ते कंडयेक कनकिंडी म्हणून नावत आसा. देवाले परमभक्त जावन आशिल्ल्याक देवान सोण घालना अशी कशी रक्षण केलें म्हणून तुमी पळयलें न्हय. हे संदर्भा नंतर सर्व जणी कनकदासाल पांयार पडून क्षमापण निमगिताची देवाल प्रसाद सकड हांड दिताची. अशी सक्कड जनांनी दूर रब्बयिल्ले कनकदासाक सक्क जनांनी मर्याद दिवंक तसले एक व्यक्तित्व जावन देवान उद्धारण केलें. गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटकान कनकदासाले जन्मदिन कनकदास जयंती स्टेट फेस्टिवल जावन अनाउन्स केला. भुमीन तूं 100 वर्स जीवन काडूंक आशिल्ले भाग्य मेळ्ळेले एक हरिदासत एक फिलोसफरत एक कंपोजरत कनकदासू. मी खंयचे जातीन तूं जन जेवो आमकां कितले विद्याभ्यास असो कितले दुड्ड असो आमी खंयचे पदवीर आशिल्ले जन जेवो आमकां कितलो स्थानमान सोसायटींतू आसो देवाक ते कसलेची लेकार ना. देवान पळोवचे आमगेले मनान तुले भक्ती येता म्हणून हे काणींतुल्यान आमी मनावरका एक भक्ताक रक्षण करूं कितें सर्व देवस्थानाचे सर्व वास्तुशास्त्र इचुक्कोन क्षण जावन आयिले देवत आमगेले उडपी श्रीकृष्ण. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु.